जो मेरेन कोस्टल राज्यात सीआरझेड प्लान थारायना तो मेरेन सीआरझेड वाठारांतल्या खंयच्याच प्रकल्पांक ईसी दिवप ना म्हूण एनजीटीन अर्द काडिल्ली। सीआरझेड प्लान थारावपाक एनजीटीन 30 एप्रील 2017 ची डेडलायनूय थारावन दिल्ली। एखाद्या राज्यान हें करूंक ना जाल्यार त्या राज्याच्या संबंदीत खात्याच्या अधिकाऱ्याक 5 लाख रुपया फायन पडटली। ही फायन ताच्या पगारांतल्यान वसूल करतले अशी तरतूद आशिल्ली। मात आतां एमओईएफाक एनजीटीचे ह्या ऑर्डरीची अडचण जावपाक लागल्या। एनजीटीचे ह्या ऑर्डरीक लागून सीआरझेड वाठारांतल्या प्रकल्पांक ईसी मेळना। हे ऑर्डरीत बदल करचो म्हूण आतां एमओईएफ एनजीटीत गेल्या। जो मेरेन कोस्टल राज्यात सीआरझेड प्लान थारायना तो मेरेन ते कोस्टल झोन वाठारांतल्या प्रकल्पांक ईसी दिवप ना म्हूण एनजीटीची ऑर्डर। सीआरझेड प्लान थारावंक एनजीटीची 30 एप्रील 2017 ची डेडलायन। प्लान थारावंक ना जाल्यार संबंदीत राज्याच्या अधिकाऱ्याक 5 लाख रुपया फायन। मात एनजीटीचे ह्या ऑर्डरीक लागून एमओईएफाक अडचण। ऑर्डरीक लागून सीआरझेड वाठारांतल्या प्रकल्पांक ईसी मेळना। ह्या ऑर्डरीत बदल करचो म्हूण आतां एमओईएफ एनजीटीत। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी।